आज मॅडम भारती बांदोडकरांचे हिरकणी ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन नुकतेच जाल्लें आसात. ज्या महिलांनी आपल्या जिवना भितर एक वेगळो तरेचो एक ठसो निर्माण केल्लो आसा. अशक्य गोष्टींतल्यान काही गोष्टी जायना त्यो शक्य करून दाखयलेल्यो आसात. ह्या अश्यो 61 महिलांचे पुस्तक त्यांच्या कार्याबद्दल एक कौतुक आणि एक शाबासकीची थाप आज ह्या पुस्तकाच्यान ताणून दिल्ली आसा. उद्देश इतलोच आसा की ह्या महिलांचे त्यांचो आत्मविश्वास आसा तो वाडिल्लो आसात, पूण त्याच संदर्भान दुसऱ्यो महिला ज्यो आपण काही गोष्टी करपाक सोदतात पूण तांकां खंय तरी आडमेळी येतात. एक्चुअली सुरवात तुम्ही तरी करात असो तरेचो संदेश ह्या हिरकणी पुस्तकांतल्यान सबंद आमच्यो गोंयच्यो महिला किंवा भारतीय महिला ज्यो आदिल्ल्यो आसात त्यो आमच्या लेखिका भारती बांदोडकर हांणी दिल्ले आसा. हांव ह्या पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळाचेर इतलेंच सबंद ज्यो महिला ज्यो आसात ते सकारात्मक दृश्टीकोन दवरून तुमी मुखार वचचें. खंयच्याय विशयाचेर हो विशय फक्त कलेच्या माध्यमाचोच ना, वेगळे वेगळे वेवसाय आसा, सामाजीक क्षेत्र आसा, शैक्षणीक क्षेत्र आसात, इवन आपूण एक वेगळे वेगळे क्षेत्रांतल्या भितर त्यांनी एक हिरे आज चूज करून काडिल्ले आसात. हिरकणी हें नांव जें आसा तें सुंदर अशें नांव ह्या पुस्तकांत दिल्लें आसात. आमी दुसरो म्हणटलो हिरो किंवा जो कोणो जो आसा प्रत्येक आमच्या मनशाचो तो कोणो कोणा फुडें न बावगता जो मनीस जर मुखार जर तेणी जर मनान जर हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता हो ताठ उरतलोच. आणि ह्याच काही गोष्टी करपा खातीर आज महिलांनी पुढाकार घेवचो आणि आपल्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत जे तेंच्यो स्किल्स जे आसा ते स्किल्स मुखार हाडून ते तुमी यशस्वी करून दाखयचें असलें ते ह्या वेळाचेर हांव म्हणत परत एकदां आमची भारती बाय बांदोडकर आनी तांकां केल्ले सहकारी श्रद्धा भारती त्याच बरोबर अर्जुन पालेरी हेंचें हांव अभिनंदन करता. कारण तांकां इतलो सपोर्ट केल्लो आसात. आमचे प्रभाकर बाब ढगे आसात, वेगवेगळे वृत्तमानपत्राचे संपादक आसात, तांच्यांनी तांकां सगळे सपोर्ट केल्लो आसात. त्या सगळ्या संपादकांचे हांव आभार व्यक्त करना. कारण अशे तरेचे ह्या ग्रामीण भागांतल्यो सुद्दां महिला ह्या ग्रामीण भागांत आज एका पुस्तकाचेर आपले विशय लेख येवप म्हळ्यार तांचें मन जें आसा तें खूब आभाळा कडेन पाविल्लें आसा अशें हांव म्हणपाक शकता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें पुस्तक प्रकाशन आयल्या बद्दल तांचे प्रत्येकाचें हांव परत एकदा अभिनंदन करता. एम्पावरमेंट आज आमी म्हणटात की महिलांचें सबलीकरण जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी अ वुमन कॅन क्रिएट अ वंडर इन दीस वर्ल्ड. कारण अश्यो खुबश्यो महिला आसात ज्या महिलांनी आपल्या स्वताच्या ताकदीचेर आज आपलें विश्व निर्माण केल्लें आसा. जाणी ते खेळ क्षेत्रांत आसूं, शैक्षणीक क्षेत्रांत आसूं, साहित्यिकाच्या क्षेत्रांत आसूं किंवा रिसर्च क्षेत्रांत आसूं, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज वुमन खूब एग्रेसर आसा. पण ग्रामीण भागांत तांकां फक्त मोटिवेशन दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. मोटिवेशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायडीच्यान तांकां वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स किंवा बाकीचे सगळे योजनेच्या माध्यमांतल्यान. पण कशें आसा योजना हाडल्यो म्हणूनच महिला सबलीकरण जातलें किंवा महिला एम्पावर जातल्यो अशें कितें आसा ना. एम्पावर जावपाक सुद्दां महिलांनी पयलो फुडाकार घेवपाक जाय. आपल्याक कितें जाय हें सुद्दां मांडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार येवपाक शकता. तुवें म्हणल्यार राजकीय क्षेत्रांत महिलांनी पावलां घालपाक जाय. आज महिलांनी राजकीय क्षेत्रांत पावलां घातिल्लीं आसा. पण हांव थोडेशे काही गोष्टी थोड्यो अश्यो महिला आसात, थोड्यो हांव म्हणना, म्हाका दिसता 60% अश्यो महिला आसतल्यो की स्वताच्या विचारां वयल्यान चलनात राजकारणांत तरी दुसऱ्याच्या आपल्या घोवा वयल्यान किंवा त्यांचो घोव वचून पंचायतीन बसता त्यो घरानूच रावतात. अशा महिलांनी मुखार राजकारण येवप हें खूब चुकीचें जावन आसा. आनी खरें म्हणल्यार अशा महिलांनी म्हाका दिसता राजकारणांत येवचें न्ही. कारण दुसऱ्याक बऱ्यो ज्यो महिला ज्यो आसा हांगा कितें जाता कुटुंब जाता. पंचायतीचें जें राजकारण जें आसा तें कुटुंबाचेर जाता. आपले इतली मतां आसा आनी तातूंत भितर तांकां बाय फ्लूक ऑर चान्स पडटा. फ्लूक ऑर क्रूक म्हणजे अशें म्हणटात पळय तांकां चान्स पडटा आनी मागीर ती त्या वाड्याचें म्हणू नाकात किंवा बाकीचे सरावंडींगचें कितें डेव्हलपमेंट जो करपाक तो जायना. महिला ह्यो जगान भितर एक नवें कितें जर करता एक रिवोल्युशन जर करतले जाल्यार तांचे भितर सामर्थ्य आसा. कारण आमची सकाळ जी जाता ती महिला शिवाय त्यांच्या आदारा शिवाय आमी मुखार वचपाक शकना. दादले अशें म्हणपाक शकता. कारण तेंचे घरांतलें काम आमी भायले म्हाका दिसता आमी पुरुश जे आसात ते अवघे मॅक्झिमम 10 वर्स आमी 10 वर आमी काम करपाक शकता. बट दे आर वर्किंग नियरली 18 hours इन अ डे. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय.
सकाळची 5 वरांचेर ते उठतात आणि शेवटचो मनीस जोपर्यंत झोपीक वचना, जोपर्यंत अंथरुणाचेर पांय सोडिना तोपर्यंत ती जागी असतात. हे पुस्तक जे आहे ते पीसफुल सोसायटी आणि शांतिमय समाज ह्या संस्थेने, म्हणजे गांधी विचाराची संस्था आहे आणि त्यांनी महिला सबलीकरणासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले. ह्या उपक्रमात आम्ही महिलांना सशक्त करण्यासाठी महिला प्रशिक्षण, वेगवेगळे प्रशिक्षण देण्यात आली. एकदा प्रशिक्षण दिल्यानंतर तिथे वाटलं की महिलांचा आरोग्याविषयी प्रश्न आहेत म्हणून आरोग्य शिबिरं घ्यायला सुरुवात केली. पुढे प्रश्न आला की त्यांना टेरास, म्हणजे लोकांना लहान लहान जागा आहेत, मग टेरास गार्डनिंग, किचन गार्डन कसं करायचं त्याचे प्रशिक्षण देण्यात आली, अळमी प्रशिक्षण देण्यात आली. आणि ही प्रशिक्षण देत असताना पंचायत राज व्यवस्था आली. पंचायत राजमध्ये महिलांना आरक्षण मिळालं, राखीव जागा मिळाल्या. पण मला एवढं सांगायचं आहे की राखीव जागा मिळून किंवा आरक्षणाने महिला सशक्त होणार नाही. महिलांनी स्वतः ह्यात सहभाग झाला पाहिजे. पंचायत म्हणजे काय हे समजून घेतलं पाहिजे. आणि जोपर्यंत फॅमिली म्हणजे ह्यात नाही राहता की मला ह्यात काहीतरी करायचं आहे माझ्या वॉर्डमध्ये, आणि ते वॉर्डमध्ये आधी त्यांनी काम केलं पाहिजे की महिला आता कसं सांगतात की नाही मला तुम्ही निवडून द्या, मी काहीतरी काम करेन. असं नाही ना, काय काम करणार एक्झॅक्टली तुमच्या पंचायतीमध्ये कुठला प्रश्न आहे त्या आधी आपण त्यातला अभ्यास केला पाहिजे असं आम्हाला वाटलं. म्हणून आम्ही त्यांना प्रशिक्षित करण्याचं काम सुरू केलं. तसंच भ्रूणहत्या म्हणजे काय, जर भ्रूणहत्या वाढत गेली तर काय होणार याविषयी त्यांना मी प्रशिक्षण दिलं. मग कौटुंबिक हिंसा सुरू झाल्या, जसे जसे प्रश्न आले तसं काम आम्ही करत गेलो. आणि ह्या आमच्या कार्यक्रमाला ज्या उपस्थित महिला यायच्या, कार्यकर्त्या यायच्या, त्या मला माझा वेळ मागायच्या आणि कधी येऊन त्या खूप बोलायच्या. त्या बोलताना असं वाटायचं की त्यांचे प्रश्न आहेत, त्यांचे उपक्रम आहेत. कधी कधी नवरा मरतो पण नवरा मेला म्हणून ती रडत बसत नाही, तर त्यातूनही ती पुढे जाण्यासाठी काम करतात. मुलांना सांभाळतात, स्वतःला सांभाळतात. जर आरोग्य सांभाळलं नाही आपलं तर ते मुलांना कसं सांभाळणं. तर हे सगळे प्रश्न घेऊन मी हे ऐकले त्यांच्यात. तर असं सगळ्या तऱ्हेने सहकार्य लोकांनी केलं म्हणून हे लेखमालिका माझी झाली. आता लेखमालिका झाली म्हणून पुस्तक स्वरूपात आणावं असं वाटलं आणि ते आता हे पुस्तक स्वरूपात तुमच्यासमोर आता हे आणलेलं आहे.